प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी साडेकाळाच्या 26वी आयतारान भितर सरल्यात आनी हो आयतार आमकां दर एकल्याक विशय दिता तो म्हणल्यार आमी एकामेकाक शिटकावणी दिवंक। आयच्या दिसाक पयलें वाचप आमकां सांगता आमोस प्रवादी आपल्या काळार लोक जियेतालो तांकां ताणें शिटकावणी दिली आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत चलूंक तांकां आदार केलो। आयच्या दिसाक दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू तिमोथाक सांगता ताका वाकाणटा कित्याक ताणें देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत तो जियेलो। आनी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानाक आमी लाजार आनी ग्रेस्त मनशाची खबर आमकां आयकूंक मेवता। जाल्यार ल्हानसो नियाल आयच्या दिसाक देवाच्या उतराचेर कोत्ताना आनी आमच्या जिविताचेर नदर मारतना ल्हानशी गोडणी तुमच्या कानार सादोवंक सोदता। एक पावटूय एक ग्रेस्त दादलो दोतोरा सवें गेलो हुंय आनी ताजे सवें विचारूंक लागलो हुंय आरशा मोदे आनी जनेलाचे आरशे आसात तांचे मोदे अंतर कितें तें। आनी ह्या दोतोरान ताका अंतर सांगलो जनेलाच्या ग्लासांनी तूं जेन्ना दुसरे वाटेन पळयता तेन्ना तुका सगळींच मनशां दुसऱ्यो वस्तू झाडां पेडां दिश्टी पडटात, पूण जेन्ना तूं आरशांक पळयता तेन्ना फकत तुकाच तूं जायते फावटी पळयता। आनी तेन्नाच ह्या दोतोरान सांगलें हुंय जेन्ना तूं आरशान पळयता तेन्ना तूं जायते फावटी आपलेपणान भरलेलो मनीस जाता, जेन्ना जनेलांतल्यान तूं पळयता तेन्ना तूं दुसऱ्याक सदांच पडूंक शकता। ओय म्हज्या भाव भयणींनो, आमची गोत आयच्या दिसाक जायते फावटी अशी जाल्ली आसा कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां सांगलेलें आसा ग्रेस्त मनशान सदांच आरशान पळयतल्या भाशेन फकत आपल्याच्या जिविताचेर नदर मारून आपल्यापणान भरलेलो मनीस जावन तो ह्या संवसारान जियेलो। आज भाव भयणींनो, आधुनीक काळान आमचें जिवीत जियेतना जायते फावटी आमी सगळीं आरशान आमकांच पळयतात ते परी आमचें चिंततात घडये आपलेपणान भरलेलीं आसात असलें जिवीत आमी जियेतात। जाल्यार आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान आमकां दर एकल्याक उलो मारता आमी तर फकत आमचेंच चिंततात आपलेपणान भरलेलीं आसात हे ग्रेस्त मनशा भाशेन जालेलीं आसता जाल्यार आमकां भाव भयणींनो आयच्या दिसाक एक संदी आनी सोयेक फावो केल्लो आसा तें म्हणल्यार गरजेवंता सवे आमी पावूंक तांचे सवे आमचें बरेपण दाखोवंक आमकां दर एकल्याक आयच्या दिसाक पयली वस्त आयच्या दिसाक उलो मारता। जाल्यार मागुया आमी सगळीं ग्रेस्त मनशा भाशेन न्हय पूण आमी सदांच गरिबां सवे गरजेवंता सवे पावूंक आमकां धीर आनी बोल मागुया। आयच्या दिसाक दुसरी वस्त ती म्हणल्यार ग्रेस्त मनीस भाव भयणींनो आपल्या ह्या संवसारी जिवितान नांव जोडूंक सोदतालो। आज आमी सगळीं भाव भयणींनो नांव जोडूंक सोदतात घडये पयशे जोडून घडये गिरास्काय करून आमकां जाय सगल्यांक नांव जोडलेलें, पूण आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान भाव भयणींनो एक ग्रेस्त मनशाक नांव दिवंक ना पूण गरीब मनशाक लाजार म्हणून नांव दिलेलें आसा। आमी भाव भयणींनो कित्याक गरीब मनीस लाजार सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे काल्तिकायेन जियेलो देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानान ताका नांव दिलेलें आमकां आयकूंक मेवता, पूण ग्रेस्त मनशाक नांव दिवंक ना। आज घडये आमच्या जिवितान आमचे सवें जायती गिरेस्तकाय दुडू आसात पूण आमकां जायते फावटी ह्या संवसारान नांव आसना न्हय म्हूण देवा मुखार नांव आसना। आमची गोत भाव भयणींनो असली जालेली आसा कित्याक आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे ताजे कशे प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जियेनात। जाल्यार दुसरी वस्त आयच्या दिसाक आमकां उगडास केल्ली आसा ती म्हणल्यार आमी ग्रेस्त जावंक सोदतात जाल्यार वो नांव जोडूंक सोदतात जाल्यार देवा मुखार आमचें नांव जोडूंक आमकां गरज आसा। तेन्नाच भाव भयणींनो आमकां देव आपलीं भुरगीं कशीं नांवान दर एकल्याक उलो मारतलो। जाल्यार दुसरी वस्त मागुया आमी सगळीं देवा मुखार काल्ती जावन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत जिवंक आमकां धीर आनी बोल मागुया। आयच्या दिसाक निमाणी वस्त ती म्हणल्यार आमकां सगल्यांक बरेपण करूंक आनी बरेपण फांकोवंक आमकां उलो मारलो आसा आनी समज आमी तें बरेपण करिनात घडये ह्या संवसारांत फांकयनात जाल्यार भाव भयणींनो आमकां कास्तीचें फर्मोण आसा ताजो आयच्या दिसाक उगडास केल्लो आसा। जाल्यार आमकां सगल्यांक बरी देणी बरी बेसांवां देवान दिल्लीं आसात ताजो आमी उपयोग करुया। जी संदी
आमकां दिलेली आसा ती संदी घेवन आमी देवाचो बरो वावर आमच्या जिवितांतल्यान परगट करूंक आमकां धीर आनी बोल मागुया. तेन्नाच भाव भयणींनो, जी कास जी आसा ती आमकां घडये मेळची ना, बरेपण आसा तें आमकां मेळटलें, सर्गीचें राज जोडूंक घडये आमी पावतलीं. जाल्यार मागुया ही आमकां कृपा आयच्या आयताराक हे तिनूय वस्तू आमच्या जिवितांत सदांच घालूंक हीच कृपा आनी बोल आमकां मागुया. आनी हीच शिटकावणी आयच्या दिसाक शुभ वर्तमान म्हाका आनी तुमकां फाव केल्या तीच घेवन आमचें जिवीत देवाच्या उतरा पोरबणें चलूंक आमकां धीर आनी बोल ह्या आयताराक मागुया.